क्लीन जाता ऑटोमॅटिक क्लीन कित्या दुधचा प्रेशराचे दुपार मेरा दिल कितना पागल इतना मुझे है मालूम नहीं। हॅलो जाकिनास हॅलो हॅलो अरे हॅलो तो होय रे काल तुगे हांव शॉपार येयलो मुगे ती टीव्ही आहलो जाणटो होय अरे कितें जालें ते हॉलां बी चोयता मजा कितें धांवला माजरां धांवला कसो दोड घेवन शिवपा लागले हेचे म्हाका कळ्ळें कितें म्हूण जालें म्हणटा ते काल हांव घेवन येयलो तूं वचो ना शॉपाचेर तो तुगे भुरगो आहलो हात घायल मुगेलो अरे तुझ्या टीव्ही आहे हात गायला तू हमारा आदमी मरे आणि तुझ्या टीव्ही समत पाय गायलो तू जाणा बेन तुझ्या टीव्ही काय चालना सारखी बरी हा फक्त एक मायनर पॉइंट बटन फेल जाल्लो तो बटन आहे गायलो सारखे झोकझोकीत पिक्चर हा बटना प्रॉब्लेम अरे आमगे माजोर मरे ते कितें जाता आमी जैता समज बटना आतां घोडे वत न्हू माजोर हेटाले म्हाका कळलें ते प्रॉब्लेम जातले म्हूण बटन घाल मरे रिप्लेस केल मरे व्हेरी गुड तू बर मेकॅनिक हांव जाण न्ही रे गांवान तुज्या बर कोण हा तू म्हाका सांग कोणे टीव्ही मुको दिल जायत सारको करून गो मुगे टीव्ही कोण जाल म्हणटी मरे सारखी क्लीन करून साफ केल मरे साफ केल्या सारखी साफ किती जाले तुगेली ताका आरशा किती आसलो ते वसना आसलोले सर्फ देखून लायलें मागीर हांवें चिंतिल्लें सोमत्या सर्विसिंगा वयलो आनी प्रेशराचेर धुयली टीव्ही सोमती प्रेशराचेर कितें प्रेशराचेर कितें मोटर धुयताय ते अरे बोईला रेड या टीव्ही केन्ना प्रेशराचेर ती मोटर धुयताय मरे तेजेरी ओरिजिनल अरे ते तितून भितर आयसिंग कितें म्हणटा ते मोडले आसता ते उडोन वयतले मरे हा ती पाड घायला असतो मगे टीव्ही अरे बाबा प्रेशराचे धुयल्या क्लीन जाता तू जाणा तुगे टीव्ही धुईल मग तू बेजार जालो मोटर धुयनाय रे व्हडल्यो लाका मोटर धुयनाय अरे बोईला मोटर आणि टीव्ही एक कोता होई हा सुज्या अरे मोटर मग चिकोला असत मरे ते टीव्ही कबा केला असतो ते तुक चोय आणि मुगे टीव्ही हेस तेस जाल्या चिचोण बाज रायेन त्या गार्डना तुका बांद तुका नाग डोकून हापयना जातोय माकोड कोना सुज्या तू चोयतलो कितें चिंतन बाजरायन तू म्हाका मातलो आय कितू जाणांगे टीव्ही सारक केल्यो कोणी म्हाका मातो म्हणो ना आनी तू तुगे मातो म्हणटा म्हाका आनी तुगे सर्विसिंगाचे ऑन क्लियर केले मरे टीव्ही क्लीन केले मरे प्रेशराचेर आनी वयल्या तू म्हाका मातो म्हणटा एका लागा म्हणटा बोऱ्या गेल्या स्वता हाटियात मू कोणाक बोऱ्या वचपा न्हू कोणाक बोऱ्या वचपा न्हू वयल्या तू म्हाका मातो म्हणटा आसो देव बर करूं तुगे एस्टेश कितें टीव्ही जाय तू तुका ने टीव्ही हाड दिता ने रागा जायनाका हॅलो जॉन डी सिल्वा केसा रे बाबा जाकिनास तू वर्सान मेळ मरे तू चड वर्सांनी सारको आमगे तू सारको पॉवरफुल मेकॅनिक टीव्ही सारको कोत्ता अजून टीव्ही सारको हांव ते बिझनेस सोडा तर टीव्ही मेकॅनिक करपा मगे होल्यान सल मरे टीव्ही सारक करप हांवें केसो टीव्ही सारक केल्या रे कोणाको जायना त्या टीव्ही हांवें केले आनी एक टीव्ही मोड चूर जालो ती हांवें गोंड दिल्या कोणागे ब्लॅक अँड व्हाईट कलर करून दिल्या तू जाणा घराको दाळ पळा टीव्हीचो चड सारक्यो पडला तू तुका टीव्ही ना हा हांवें न्यू टीव्ही घेयला तेका लागून हांव तुजे बोले येयला हांवें ती एलसीडी टीव्ही येयला ना ती फ्लॅट ती होय ती टीव्ही घेयलोली अरे टीव्ही ऑन केल्या मरे टीव्हीचे मनीस येयनाय हांवें भायले म्हणलें आगो चोय गो आमगे टीव्ही ऑन केल्या टीव्हीचे मनीस येयनाय बायल सांगत मनीस जेवपाक गेले आसतो पेशानी जाता रे चोय सांगपा म्हळ्यार न्हू ते टीव्ही गुट सांगत तुका लोकां म्हणाका तूं मुगे म्हण चोय त्यो एलसीडी टीव्ही फ्लॅट येयनाय म्हूण टीव्ही लायताय त्यो मरे टीव्ही अद पयशा देखून कोणता येवपा न्हू कित्याक त्यो मरे 8 दिसान तेजी मादर बोर्ड वयताय फादर बोर्ड वयताय आनी केसो बोर्ड वयताय ते कोणता येवपा न्हू रे लॉंग लायफ टीव्ही म्हणाय ते व्हडल्यो बॉक्स आदल्यो टीव्ही बॉक्स टीव्ही मेजाचे दोताय त्यो कळ्ळें तुका त्यो टीव्ही घे त्यो बद न्हू रे त्या टीव्ही सतायताय रे बद न्हू रे तांकां वायर नाय पळय सद्या अरे आता सगळे संसार भर लोकांकडे एलसीडी टीव्ही त्यो बॉक्स टीव्ही गेल्यो तू त्यो एलसीडी टीव्ही कित्याक बरी न्हू म्हणटा हांव आतां मेकॅनिक केसलो व्हड टीव्हीचो व्हड बॉक्स टीव्हीचो म्हाका त्या टीव्हीचे कांय सोमना म्हाका कांय सोमना म्हणटा हांव सारको काम धन नाम त्रासा पडला गिरायक नाम ताका लागून हांव कितें करता येता इतल्यांक त्यो घेयनात म्हणटा एलसीडी बरी न्हू म्हणटा एक्चुअली त्यो टीव्ही बरोच आता हेज्या मुखार न्हू एलसीडी टीव्ही बरी न्हू म्हणून सांगनाका तू होग बरो राव आनी तुजे बोले कोण एलसीडी टीव्ही घेवन सारको करपा येयले ती टीव्ही आपल्या सारको करपाक कोण म्हणा ना
टीव्ही उगोडी मरे आणि कस्टमरांनी चाल म्हणतो बाबा टीव्ही की जाल मुगेले तू उगोड म्हणटरी बेस्ट असा कार्बोरेटर गेला लागा कचरे येला आयसी गेल्या कॉईल गेला बल्ब गेला हेच कितें सांग कोण आमू सांग नाका कळ तुका न्हू टीव्ही मरे दुसरी मेकानिका बोलयता ती सारको हाड आणि तू आपण सारकेल मू सांग हेच्या पयले तेच काम केला हें बेस्ट तो एलसीडी फ्लॅट टीव्ही येताय न्हू तो मुका जायनाय न्हू तो मरे हांव बेलगांव जाता आणि बेलगांवचो सारको नाटा आतां कितें जाला मेन म्हणटा कितें जाला आतां त्यान म्हाका शिकयला कित वयता त्या टीव्हीचे कित केसो पार्ट्स वयताय ते आनी तो काल बाळ मेलो टीव्ही सारको तो बेलगांव आतां मुजेर पडला ते आतां हांव सारको केलो बिनाका तू हांय सांगील टेस्ट कर हांव हाल मुगे टीव्ही घेवन येता ओके हांय टीव्ही तू उक्ती कर मुगे टीव्ही आणि कित गेले ते म्हाका सांगल्या जालें तुगे टीव्ही कितें कार्बोरेटर आनी ते मिक्सर आनी तें गेला आसतलें आनी कितें गेला हे हांय सांगलो मरे तुका मागीर तें तुवें सांगलो तें तुगे म्हाजो तुका मेळ म्हणटा पडना तुका तूं जाणा राना कोल कितें कोताय तें जाण तूं कोल अशें करून झांबड चोयताय उडी माताय मेणाय म्हणटा कितें उडी माताय झांबड काडून मेणा म्हणटा कितें म्हणटाय आमटे म्हणटाय तेश करून मुगे जाला आतां कळ म्हाका तुगे गोट काम करया आतां हेजी खबर सोड आमी चाव मारया न्हू च्या मारया टीव्ही स्टार्ट करता मग अजून येलो ना कितू दीस जाले सांगल्यानी काय का मग वायता ओय माय कितू पाट फोन करप गे तेंका केलो को नाही मगे ते पयशे घेच नाही दिसताय आता तो म्हाका नाका हांव दुसऱ्या फोन करता ते जाकिनासा फोन केलो दी बरें हां हांव ते फोन कर वयता होय हे मातशे भितर दवरया मागीर बाया टीव्ही स्टार्ट करपा जाकिना सयना जाल्यार आनी कोणाकूय आय गो बाय टीव्ही स्टार्ट करपाक म्हाका टीव्ही ना जाल्यार देखून कोणा आणि वेनीट आणि फोन केला मध्ये किती चालतं या हॅलो 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 किती चाल गो जाकिनास केसा रे बाबा हांव हा गो बरो तुम कशे हाय फोन बेल्लो आमी हाय रे बोरी आज अकस्मात म्हाका फोनच केलो किती जालें व्हॉट प्रॉब्लेम अरे तू नको या दिसान पावस कितू पळटो आणि ते जोगलांचे आणि गडगडाचे हाय वोल्टेज जाय आमगे घरात सगळे वस्त गेली मरे टीव्ही गेली फ्रीज गेली वॉशिंग मशीन गेले आगो बाय लायटी हाय वोल्टेजीन घरांत सगळ्यो बसतो इबाड जाल्याय तू जाणा लोकांगे वॉशिंग मशीन फेल जाल्याय हाय वोल्टेजीन टीव्ही फेल जाल्या फ्रीज फेल जाल्या केसो पास गो सारको पूण हे काम विनीता बाई हे पुसा पास पडला त्याचो आनी हांवें लायफान केन्नाय चोवूं ना कित गो सारको वार मुगो वच थिंगा बुडोला पूण एक सांग तुगे प्रॉब्लेम कित जाला आमगे मातशे टीव्ही सारको रोयो रे बाबा तू बरो मेकानिक न्हू रे ती टीव्ही नासा आमगे कांयच जायना माय बरे सारके त्रास जाताय न्हीद पडना ती एक जेवपाक ना ते सिरियल चुकताय न्ही ते एकू टीव्ही सारक करी आगो बाय हांवें टीव्ही सारक करपाक बंद केलें पण तुका त्या लोकांगे टेन्शन म्हाका नाका आवय जाकिनास तेश म्हणनाक रे म्हाका आनी कोण मेळटो रे मातशी यो आनी चोय रे कित जाल तें पूण चोय रे एक सांगू तुगे टीव्ही केसोली बॉक्स टीव्ही ओ ती फ्लॅट एलसीडी तेसोली ते पयलीं जाण जावपा जाय म्हाका जाकिनास तू हुंच ते तू खबर कोत रे 1947 आमतल्यो आनी ते बॉक्स टीव्ही आतां आनी उरले रे त्यो अरे सोगल्यांगे आतां ती फ्लॅट टीव्ही आहा मरे फ्लॅट टीव्ही आगो बाय तू कोण मेळो कोणे सांगिल तुका ती फ्लॅट टीव्ही घे म्हणून आगो त्या फ्लॅट टीव्ही घेल मग कांय प्रॉब्लेम ना पूण 8-8 दिसान त्याची मादर बोर्ड वयताय फादर बोर्ड वयताय पण तुका त्यो कोणताय नाही गो आमगे आदल्यो बॉक्स टीव्ही बरी व्हड भोंका येताय त्यो म्हणला त्यो घेवपा जाय मातशी यो आनी चोय रे पडो कित गेल ते केसो पाट गेल तो पूण चोय न्ही आनी सांग न्ही आमकां बरें हांव तूं आतां आपय तूं घराक येता पूण एक हांव टीव्ही हांव सारक करपा ना तुगेली टीव्ही ओपन करता आनी टीव्ही कित जाल ते कित गेल तें सांगो तुका हांव केसो केसो पार्ट्स गेले ते टीव्ही बांदगोड्या पडा हांव ओपन ती फ्लॅट टीव्ही पळय चोय केट कोशी हांव घरा कडेन रावता मातशें यो आमगे मांयक लागोन पूण यो रे बाबा प्लीज ते जॉन डिसिल्वा सांगता म्हाका टीव्ही प्लाग गेलो कार्बोरेटर गेलो कॉयल गेली आतां वच थिंगा तें सांगून मेकळो जातलो कित्याक म्हाका त्या सिस्टम कांय कोणा न्हू त्या टीव्हीचो हांव सोमतो तेग्या सांगतलो कॉयल गेली कार्बोरेटर गेलो प्लाग गेलो म्हूण कितें जात तें जावन दी कित्याक पळय अरे
जागे होय ताकते न्हू अरे कित जालें ते वेनिता जाणटो होय होय तेगे टीव्ही मोडी हुई म्हाका फोन केला तेणे अरे आमगली टीव्ही मोड मरे तुगेली टीव्ही होय माशा यो मरे घरा कसा एक सांगो तुगे टीव्ही केसोली मुगे फ्लॅट टीव्ही जाल्यार मरे हांव म्हाका थोडो टायम दी तेगे ती वचोन येता हांव बरें बरें तेगे जाल म्हणटरी माशा आमगे थिंग यो अरे फ्लॅट टीव्ही कित्याक येयली ती बॉक्स टीव्ही म्हणटा बरी मरे फ्लॅट टीव्ही म्हणटा मदरबोर्ड फादरबोर्ड वयताय ती कोता येपा न्हू कोणता येपानू बरें माशा पावत जाल्यार यो बरें हांव ट्राय करता टीव्ही सारक करपाक बंद केले पूण त्या वेनिता येता म्हणून बसपा पडलें म्हाका कितें जालां हांव थिंग वयता ताका सांगता हें गेलां तें गेलां आनी हें कितें सांगतलो कितें कोतलो कोणा मेलोच न्हू तो म्हणजे सारको कोता तो टीव्ही वाज मेलो तेका हांव सगळें प्रॉब्लेम जालें तें हो गोरा नाही गो वेनिता वय वय जाकीना सीगो हे म्हणजे उतरा मनीस हांव येता मुळे येना संग नाही करतो येता मुळे येताच हांव सारको तो मनीस सारको इचोय हा टीव्ही मेसेज चोय की चालते ही टीव्ही ती ही एलईडी गो एशे जो वाटले तुका आता त्याच्या बसलो ते सांगपा म्हळ्यार मुगो बाय त्याच मुगो प्लाग गेला कार्बोरेटर गेला प्लाग गेला त्याचो फेल जाला आणि कार्बोरेटर गेला प्लाग गेला आणि कॉईल गेल्या कॉईल बाईक आम्ही असत मेरे मोटरसायकल असतात एलईडी टीव्ही कॉईल येते पळय अगो किती सांगत न्हू तुका त्याका लागून मदरबोर्ड कित म्हटलं तो असत मदरबोर्ड फादरबोर्ड गेला त्याचो त्याची भायर एडिशनल हो गेला प्लाग गेला कार्बोरेटर गेला कॉईल गेल्या त्या प्रमाणे म्हाका बरें लागना ते तूं मुगो आनी म्हणजे मेकानिका दाखयल्या बरी ती टीव्ही साहेब माय जीव हात मरे टीव्ही ना म्हणून टीव्ही सिरियल चोवपाक चुकताय मरे सिरियलाचे जाणटे मनशां पीस जाताय मुगो न्हू हांव चोयता मुद्दम आमगेली घरा ससमाय तशें करता टीव्ही मेळ्ळी जाल्यार ती आनी जेवण पिवण कांय नाका हांवें मुगो हे बिझनेस बंद केला आतां हांवें कितें केलां तियात्र बरोवपाक गेला तूं बरयता तियात्र बरोवपाक गेला कित्याक तियात्रांत डिमांड येयला सारको कांत बांद बरोवपा जाणटो तूं कांत कितें आतां बरोवपा नाका तूं नोण जाल्यार देखो रेडीमेड मेळटा सगळें पूण आतां थोडे डायरेक्टर आहाय तांकां बरोवपाक कोणा आचू कोणा देखून जाल्यार जाता आतां सगळें एकूच मेळटा न्हू रेडीमेड मेळटा तियात्र रेडीमेड मेळटा कॉमेडी रेडीमेड मेळटा कांत रेडीमेड मेळटा ओपनिंग कोरस रेडीमेड मेळटा पूण कितें लास्टाक होटल सारका बोर्डाचे रिटर्न डायरेक्टर म्हणटा एक्चुअली कांय बरोवपाक नकोय ते आगो तुका पयशे हाय जाय तूं तुका आखी पार्ट मेळटा बरोयलोली पूण मुगे सारको ओन बाय तो 100% ओन कांतो तूं तियात्र 110% मुगे शुअर तियात्र म्हाका तुगे तियात्रा रोल दित मरे खुशा जाय तुका रोल दिता त्या रोलार तूं चिकन रोल कोरी कळना तूं जाणा मुगे तियात्रां 27 चेवडो हाय 27 लेडीज तियात्र लेडीज न्हू गो बाय तो लेडीजांच्या मिक्स करून कळटा का म्हाका दी तूं रोल केसो त्या रोल की जाणटो तूं रेंद्रा आसोता रेंद्राचे तूं कितें कोता कास माताय माडार वयता आवय कास माडार वयच पडटलें आगो कास तो मारना नाको ती सिनरी आसतली एक्चुअली तूं माडाची वचना ती एक मुगे सिनरी पटका एक सिनरी मुगे ब्युटिफूल तूं एक्चुअली स्टेजचे निसवण लायलो आसता आनी तूं निसणीचे चोटा पूण भायल्यान ऑडियन्सांक कितें दिसता तूं बरें माडाचे वयता मू एक्चुअली तूं माडाचे वचना तूं निसणीचे वयता ए ब्युटिफूल सीन ब्युटिफूल ती सीन करपा हांवें बेलगांव ऑर्डर दिला ते सिनेको म्हाका 1.5 लाख दीस जाला पूण उंचो पारा फोग केसली सीन एक सिनीचे मुगे त्यात लोकांक तिकेटी पयशे पडटले पूण लोकां ऑडियन्सां चोयता तेन्ना तूं माडाचे वयता दिसतलें कळना माडा वयता तूं दिसा सीन पाट माडा वयता गोरां झोगडी जाताय आनी तुजे बोगलांत येता तूं सोऱ्यां उदक घात म्हणून उदक ते तूं टेन्शन घेता तूं रडटा माथ्याच्या हातून लास्टाक तूं तोखली पेडे कोता आनी लास्टाक तूं धांवा रावता धांवता घोराच्या भायर सावन धांवता इत्यार वाल पडा धांवती काय सासऱ्यान गो तियात्र मागीर कितें जाता इत्यार बाल स्टार्ट जाता ते जाणा पोती धांवन येत तूं धांवता वय गो तूं धांवपा तुज्या रोज धांवपाचो आगो बाय तूं बारीक जावपा ना एक सीन कोण तू स्टेज भितर पॉलिश आसतली तू काय विनाका मुगे रोल केदो स्टार्ट जात रे एक्टिंग केदो स्टार्ट जात रे मुगेले तुगे रोल आहा गो बाय आफ्टर इंटरवल स्टार्ट टू एंड सगळे तूच
तुझ्या किती रल ग सारखं हुज करूया तियात्र आफ्टर इंटरवल तू एकली कंट्रोल करतोले तियात्र किती सांगू तुला? अरे अक्को इंटरवल तुझी हा पण ना बेस्ट स्टोरी बेस्ट हा बरं. त्यात मला लागलो बोल ना, बोल ना. केस पार्टी एक सांग आता सगळी सांगेल तुझी आता तुगे तियात्र नाव सांग नी किती स्वतः अरे तियात्र तुय बरोल न्हू होय. म्हाका किती दिसतोले म्हाका जाय दिसतोले सांग रे केस किती नाव गे किती स्वतः तुका तुय तेच म्हणटा म्हाका जाय दिसतोले पण सांग रे आता बेगीन म्हाका सगळी उमेद वाडोल किती दिसत तुका सांग रे तुगे तियात्र नाव किती सांग तियात्र तुगे तोकले तू लोकांक तुगे तोकले तुले ती काय तुगे तोकले तुले आणि म्हाका दिसोन केसो फायदो जाकिनास मुगे पासेस काबार जाले आणि पासेस उरलो ना गोड गोडे म्हणटा किती दिसत तुका किती दिसत अरे म्हाका किती दिसत रे तुगे तियात्र रे तू डायरेक्टर रे अरे म्हाका किती दिसत तू तुगे तियात्र उपकारता रे तू सांगोता सांग ना म्हाका सांगोता सांग ना निम्माळ फाडेचा तुका नाव जालो तू दाखयता म्हाका ही कात चोयल्या ही कात घेतोले आनी सारको शो घातोले ही कात घेन म्हाका तू शेव गातोले होय ही काती ही कात्येन शेव गायला म्हाका स्वता और असपोले तू सुर करता ना म्हाका पुरो. ती कोण मेन सांग्यार पावल मुगो तितलेच ना आगो बाय तू काय मुगे तियात्रा नाव कितले पाट सांगेला चड जाल्या की तू पाट सांगेला बेगीन सांग ना असो गो ना दिसचे आता हांव तुका मुगे तियात्रा नाव सांगता मुगे तियात्रा नाव कित दिसत तुका Thank you.